सगळ्यांत म्हजो मायेमोगाचो येवकार। म्हजें नाव लक्ष्मी महाबळेश्वर कळंगुटकर आणि जी स्वलिखित कविता हांव तुमच्या मुखार सादर करतलें तिचें नाव जावन आसा हांव हारलें अशें चिंतनाका। हांव हारलें अशें चिंतनाका। कितें जालें? मन तुटलें? जाच्या वांगडा फुडार घडोवचो आसलो ताणी हात सोडलो? हताश कित्याक जालें? कारण नासतना कित्याक रडलें? तो मनीस तुका इतलो त्रास दिवपाक शकता काय तो मनीस तुझें भविष्य तयार करपाक शकता? फाटी पळय नासतना ध्येय मुखार दवर आनी फुडें चलत राव। विसर ह्या समाजाचो भार। याद दवर, तुझी दुःखां तुजीच ताकद। अजून तर तुका खूब चलचें आसा। जावं शकता तुजोय फुडार। कोण जाणा, तुज्याकून चड आनीक कोण तुजेर जीव ओंत्ता। देखून सोड। जें कितें पयलीं घडलें तें विसर आनी लाग कामाक तुजें पाड भविष्य उज्वल करपाक। याद आसा न्हय, तुका ह्या समाजाक दाखोवन दिवपाक जाय आनी तुज्या आवय बापायचें नांव वयर काडपाक जाय। देव बरें करूं।